वागी आयलँड म्हूण आसा चिकाली आफ्टर सेंट जसिंतो आयलँड आसा आनी भायर पळयलें जाल्यार आयज हे भायले नुस्तेकार जे आसा ते पांटे घेवन फिशींग करता. आतां आमी फिशरीज डिपार्टमेंटाक मागता की हे जे पाटे फिशींग पळय जाता रिवरांनी स्पेशली चड हेजेर ताबडतोब कारवाय करून हे सगळे पाटे पळय आहा ते इम्पावंड करचे म्हूण हांव फिशरीज डिपार्टमेंट म्हणटा. आयज एलडी लायट फिशींग जाता, बुल ट्रॉलिंग जाता, मॉन्सून सिजन बॅन वायलेट जाता, सगळें जाता आनी आयज पळयल्यार हे भायले येवन हिंगा आयज पाटे फिशींग करता ह्या चिकाली आयलँडा कडेन. सो हांव शर्मिला मोंतेरो आनी स्पेशली फिशरीज मिनिस्टराक मागता की हे जे पळय इलिगल फिशींग सगळे पळय रिवरांनी पळय जाता हेजेर ताबडतोब हे जे पाटे पळय आहा हे सीज करचे, कित्याक हे हेंची नेट रजिस्टर्ड ना, नाल्यार ते पाटे रजिस्टर्ड ना, नाल्यार हे खुंयच्यान येता हेंय आमकां खबर ना. पूण आयज फिशरमॅनाक आयज नुस्तें पयलें ना तें ना, त्या भायर हे जे पळय फिशींग करता इलिगली तेंय आयज आमचें लायवलीहूड हिंगा काबार जाता. सो हांव सरकाराक मागता स्पेशली प्रमोद सावंताक की ते जे पळय रिवरान पळय कितें इलिगल चलता हे ताबडतोब हेणेन कारवाय करची म्हण हांव सरकाराक मागता.